तुझ्या येता सोम्यानीलो बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या रडता मोडा मोडान तुका लगता सुकून गेलो शेयो आमी सोडसां नासा तुझ्या आदाराची सोम्या फाटीर नासा भक्ती तुझी लागी सोम्या आमी आया सर्वीस मोरा देवा तुझो आदार म्हाका त्या काळजा मंदिरा तुझ्या येता सोम्या बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या रडता मोडा मोडा तुका लगता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी जेजू बऱ्या गवळ्याचो आयतार संभ्रमता. जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी आमी ताचे बोकरे वा शेळयो. आनी आयच्या शुभ वार्तेन तो सांगता, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. तर जेजू बऱ्या गवळ्याचो थाळो आमी आयकुया आनी त्या थाळ्या प्रकार ताच्या उतरा प्रकार चलोवया आमच्या जिणेंत आनी ताचो आमी पाटलाव करया. ही कृपा आमी मागया. सांगत आस, आज आमी देव आपणाचो आयतार आचरण करता. आज प्रत्येक तरान देव आपोवण्या खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत देव आपोवणी बोलोवन दित आनी आमकां आनी आमच्या पवित्र सभेक जेजू बऱ्या गवळ्यात असले ह्या जाग धार्मीक भाव भयणी फावो जावन दिता म्हणून मागया. ह्या मिसाचें बलिदान पवित्रपणे भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी देवा लागचें बोगसाने मागया. आमची पातकां ओळखून आमी सर म्हणूया, हांव पातकी सर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशदास अवकार मोरयेर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदोदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसोण आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. तुझ्या तू भुईखावा पासून
तुथा सोया देवा देवाची शेणिये तू संसाराची पापाताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू कवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या अमर बापा, तुझ्या नावानं ससनाच्या जिविताशी आमकां सोलोवन व्हरूंक जेजूक तुवें तुज्या शेळयांचो गोवळे करून धाडलोय. या शेळयांच्या हिंडांत सर मनशां एकठांय जावन ती आनी ससनाचें जिवीत सुबामपणान तांकां मेळचें म्हणून जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. तर समेस मनशांक त्या बऱ्या गोवळ्याच्या हिंडांत भितर सरोंक ताचो ताळो आयकोण ताचे फाटल्यान वचोंक आनी जिविताचे जरेशीं पावोंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पावलू आनी ताचे सांगाती पेर्गेतांव तांचे पयण मुंदारून पिसिदियांतल्या अंतियोक शहराक पावले. हांगा एक साबाताच्या दिसा सिनोगोगा भितर सरन थंय बसले. साबा समतस जुदेवां भितरले आनी आयले वारस जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आनी बार्नाबासाचो सांगात धरून गेले. धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेंत थीर रावूंक तांणी तांकां उमेद दिली. दुसऱ्या साबाता दिसा चड उणें सगळें शहरच देवाचें उतर आयकूंक जमो जालें. पूण लोकांची खेट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करन पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नाबास कांय फाटीं फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले. देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली, पूण तुमी तें इन्कार करन सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांडटाव आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतताव. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. प्रतवेच्या पंता पर्यान बाचावेचे हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. हें आयकून जुदेव न्हय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. सासणीक जिविताक नेमुल्ल्या समेस्तांनी सतमंदलें अशें सोमयाचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तरलें. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक साळवयलें आनी पावला आनी बार्नाबासाचेर काटकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतलें तांकां धांवडयलें. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची धूळ पापडली आनी ते इकोनियाक भायर सरून गेले.
पूण शिस संतोषान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें. देवाचें उडुपकार. Santosan service puraci cimun Ye prithvi Ullasan taci Sivaku Santosaci Gita gavu Service Boris Devman Zananzaya Tuam Surasnar Amitachi Zanasa Amin Tasulu Tacha Hinanchu उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. हांवें जुवावन कोणाच्यांनी मेजूंक साथ दिना तितलो वडयेक लोकां जमो देखलो. तातूंत सर देसाभासाचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेच ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रगतान धुल्यात आनी नवे केल्यात. देखूनच ते देवाच्या शियेसणा समोर उबे आसात. दीस रात ताच्या मंदिरांत ताजी सेवा करतात. शियासणार बसून आसा तोच तांची जतन घेता. तांकां ह्या फुडें तान भूक लागची ना, सुर्याची किरणां वा दाव मारचो ना. कित्याक शियासणार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली. तीच तांकां जीव दितल्या उदकाच्या जरीसरशी व्हरतली आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटलो. देवाचें उतार हें. देवाचें उडुपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. Hounds morogoli muntasumi Haun म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो.
सुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू म्हणालो, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वोंड काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सकडां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां वोंड व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावार्दवान भयणीनो, जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी बऱ्या गवळ्याची लक्षणां कसली. पयले सुवातेर तो आपल्या शेळ्यांक वा बोकऱ्यांक वळखता. ते ताचे ताळो आयकतात आनी त्या फाटल्यान येतात. दुसऱ्यान तो बोकऱ्यांची जतन घेता. तांकां बऱ्या सरवाक आपोवन व्हरता. तांचें पोशण तो करता. तिसरें, तो शेळ्यांक राखता आनी सांबाळटा. सुणे वागठ आयले तर आपलो जीव सयत रिस्केर घालन तांकां राखूंक तो फाटीं सरना. आनी ती चवथें, एक शेळी वा बोकरो चुकोवन वचा तर तो तांकां सोदून तांच्या फाटल्यान येता आनी तांकां सोदून फाटीं हाडटा. आनी जेजू थंय असली ही लक्षणां संपूर्ण तरेन आमकां दिसून येतात. पयली सुवातेर तो बोकरांक वळखता. आमी जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी आमी ताचे शेळयो जावन आसा वा बोकरे जावन आसा. बाप्तिजमांत आमी देवाची भुरगीं जाल्या. पवित्र स्नाना वरवीं देवाची भुरगीं आमी जावंक पावल्या. आनी त्याच दीस थावन जल्मांत आनी त्याच दीस थावन तो आमकां वळखता. तो आमकां नांवान आपयता. तो आमचें नांव जाला. शुभ वार्तेंत आमी पळयता जेजून थोड्यांची नांवां उलोव करन तांकां आपयलें. तो जिवंत जाल्या उपरांत त्या फोंडा सरशे मोरी मागदलेन रोडोवन आसली. तो वळो जेजू तिका दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, मरिये. आनी तक्षण मोरयेन ताची वळख धरली. तशेंच जाकेव रुखार आसलो. थंयसर वचून जेजू सांगता, जाकेवा सकला देव, आज म्हाका तुमगेर रावत जाय म्हणून. आनी जाकेव सरसर तो सकला देंवता. तशेंच मरियेक लाजर, मार्था, मोरी आनी लाजरस हांकां तो नांवान ताणें आपयलें. कित्याक ताका वळखतालो, तो लक्ष लावन वळखतालो. तशेंच जेजू आमकां बाप्तिस्मा दिसा लक्ष लावन वळखता. तो आमकां नांवान आपयता. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमकां सरव दिता. तो क्रिस्ता मुखांतर आपले मांस आनी रगत दिवन आमकां तो पोसता. सासणी जिवेचे खाण दिता. सर्गींचे खाण दिवन तो आमकां पोसता. आमी ह्या संवसारांत आसतना खंडीत जावन आमी अस्कस जावन आसा. आमी तोवळ पातकान, पूण आमकां पातकांत रावूंक आमकां बळ मेळच्याक, कुरपेचें बळ मेळच्याक तो आपल्या मांसाल्यान रगतान आमकां तो पोसता. आनी तिसरे सुवातेर तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. जीव रिस्केर घालना. कसो बरो गवळी जीव रिस्केर आपल्या हिंडाक सांबाळटा, तशेंच जेजून आपलो जीव दिवन रगत भरोवन आमकां तो सासणीक मरणांतल्यान ताणें राखलें. अशें आपलो जीव आनी जीव दिवन रगत भरोवन आमकां सर्गी सस्नीक सुखाक सस्नीक जिवीत आमकां फावो जमचे परी ताणें केलें. तें दिसतना आमकां तो कसले तरान राखता म्हणल्यार आयच्या शुभ वार्तेन जेजू आमकां स्पश्ट उतरान सांगता कसलें तें रक्षण.
म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्तम प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां व्हरूंक कोणाच्यानी जावचें ना. कसलें रक्षण पळया, तो राखता आनी बापूय राखता. तर आमी कित्याक भियेजाय? दुश्ट सकत वा खोट्या सक्तेत हांव दुस्मानांत हांव आमकां राखता. दुस्माना खोटे सकत आमचे वयर कितेंच आमकां जेजूत हांव बापात हांव वोण काडूंक तांचे वयर जावचें ना. असलें रक्षण जेजू आमकां बसयता. जर तर आमी ताचो ताळो आयकता, ताचो पाटलाव करता, खंडीत जावन असलें रक्षण आमकां लाभता. आनी निमाणेन तो आमकां सुकोवन गेल्ल्या वेळार पाटी हाडटा. कशें एक गवळी सांडून गेल्ल्या बोकड्याक पाटी हाडटा, तशें जेजू आमी पाथाक पयस केल्ल्या वेळार तो आमकां सोदून येता. हे आमच्या वांजेला आमकां स्पश्ट रितीन दिसून येता. तांणी सांगिल्ल्या 100 बोकड्यांच्या त्या वापारी मुखांतर 100 बोकरे 99 ताचे सांगता, पूण एक चुकोवन गेल्लो. पूण 99 ते चुकोणांतले त्या बोकड्यांक सोडून एका बोकड्या फाटल्यान तो धांवता, सोदून येता. कित्याक पासो तूं? एका तरेचें पिशेपण न्ही. पूण हातूंत कितें कळटा? हर एक मनीस ह्या संवसारांत हर एक मनीस देवाक आनी जेजूक अमूल्य जावन आसा, मोलादीक जावन आसा. हर एकल्यान ताचे ससनी जिविता पावा जेम तो आशेता. हर एकल्यान ताच्या हिंडाक ये जम तो आशेता. ताचे साल्वासान मेळा जेम तो आशेता. देखून चुकल्या वेळार तो सोदून येता. पाताक करून पयस केल्ल्या वेळार ताका सोदून तो फाटली येवचे बरी पडटा, राखून रावता. तशेंच आमी चुकून गेल्ल्या वेळार जेजू आमकां सोदून येता. देखून आमकां पाताक आमी केल्ल्या वेळार जेजू पयस कसले पाता जावन दी, कसले तराचे पाताक जावन दी, केदो व्हडले पाताक जेजू आमकां भोगचे. कित्याक तो आमकां सोदून आमी ताचे बोकरे जावन आसा. ह्या हिंडांत पयस रावंक तो आशेना. तो ते आमी चुकून गेल्ल्या वेळार पाटीच्या हिंडाक ताचे ससी येजम तो आशेता आनी तो आमकां सोदून येता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून आयच्या शिवबर्ते संगमलीत आमी ताचो ताळो आयकल्या. कित्याक म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटात. खंय जावन पवित्र पुस्तकां मुखांतर, आमच्या अंतस्करणाच्या उल्या मुखांतर, वडिलां मुखांतर तो आपणाची खुशी आमकां कळीत करता. ताचो ताळो आमी आयकुया आनी ताच्या फाटल्यान ताचो पाटलाव करुया. ही खूब आमी मागया. आज आमी देवोपण्याचो आयतार म्हणून संभ्रमता. खंय जावन आज आमी देवोपण्या खातीर मागोवंक जाय. आनी ही देवोपण खंय थावन येतात? कुटुंबांत. तर कुटुंबांत देवोपण उपजोवचें तसलें वातावरण आमी आसा करूंक जाय. खंय जावन मागण्याचें वातावरण थंय आसूंक जाय. पूण फकत मागणें पावंक ना, गूण भावार्थ थंय आसत जाय. पूण गूण भावार्थ आसा कशें कळटा? खंयच्या कुटुंबांत क्रिस्ती मौल्यां आमी उबारून धरता. प्रत्येक जावन माया मोगू, बोक्साणें, एकामेकाक सोड धर करतलें असलें वातावरण, क्रिस्ती मौल्यान भरलेलें वातावरण आसा. तर थंयसर खंय जावन देवोपण उपजोवंक सलीत जाता. तर प्रत्येक जावन सर कुटुंबा खातीर मागया. थंयसर देव आपुणी उपजोवन तसलें वातावरण उपजोवन दीत. आनी तशेंच जर तर एक भुरगें आपणाक देव आपुणी आसा म्हणून वडिलांक सांगता तर वडिलांनी उक्त्यान धैर्यान कसलीच अडकल घालनासतना ताका उत्तेजन दिवचें. तवळ मात देवोपणे उपजोवंक साध्य जाता. तर असलीं कुटुंबांत देवोपण्या भुरग्यांक उत्तेजन तसलें कुटुंब आमचें जावन दित. ही कुटुंब आमी मागया. आतां उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर्वत्राक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्यास पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रत्वावरी गर्भे संभवलो, ओंकार वरी येतावन सलमलो, पोंस प्रतिकात आनी कस सुसले, ताका कुसाल झडलो, तो मेलो आनी ताका निकेबिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर फुलदार देवपाच्या उजव्याक बसला,
थंय तांची आनी मेलांचे मुसीब करूंक घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे मुखसाणे कुडीचे जिवन पावन ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाव बिनिनो आमी सर्वेस्पराचो लोक ताच्या हिंदाच्यो शेळयो तो आमचो गवळी आमचो ताळो आयकता आनी वळखता. आतां आमच्या काळजाच्या अथरेक सर्गी आसच्या बापा समोर दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा जेजू बऱ्या गोळ्याची देख घेवन पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपल्या तब्येन दिल्ल्या लोकांक आपल्या उतरां करणे आनी जिणेद्वारे बऱ्या गोळ्याची वळख दिवची हातेरा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सर लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरिशे सेवेच्या मनोभावान बरोवन बऱ्या गोळ्याचे देख घेवन जबाबदारेन निसरण अशें परजेच्या उदारगते विशयांत सदांच चिंतूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भुरग्यांतय तांची जबाबदारी समजून घेवन भावार्थाच्या स्पिरितान तांकां वागोवन बरे जिणेक वाट दाखोवंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेशिडेन कश्टांच्या जिणेंत निराश जाल्ल्या भावा भयणीक नव्या भरवश्यान जियोंक धैर्यान आनी भावार्थान कश्ट सोंसोवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताची सुवार्ता सगळ्या संवसारात प्रसार करच्याक क्रिस्ताच्या काळजाक सारके याजक आनी धार्मीक भाव भयणी पवित्र सभेंत उदेवन दी येवन दीत बऱ्या गोळ्याचे मिसांव उर्बेन मुंदरून व्हरच्याक आमच्या जिवीत आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारील आजार जाल्लेल्या आमी सर्वांनी जेजू बऱ्या गोळ्याची देख घेवन जियोंक आनी सर्गींचे राज परगट करूंक गरज आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांची ही मागणी दयेन आयक आनी आमी सदांच तुज्या हिणांत एकवटन जियेशें कर म्हूण मागता हांव. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. Sonia tuka di iteha sangkani kemosi hatang botan suruh tuka adu kita untuk takkan suruh dini tuja muhaji mujire jivan kelai te pavan पवित्र मारुत्रान तुझा मुझे ये जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुझा म्हाका संभेटून दिता स्वादीत तुझे सेवेक सोम्या आजाव लागता. Sonia tuka diu kite hau sakani kemuji kata bodan suruh tuka adu kita hau undo taka suruh dini tuja mukaji. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पवित्र देवा बाबाक मानता तसलेंच हांव मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नेके पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घे. सर मनशाच्या बापा सगळ्या देशांच्या कुळांच्या आनी भासांच्या लोकांक तुजें थारण दिवचे खातीर कथ नसलेल्या मेंढऱ्यान आपले निर्मळ रगत वारयलें. ताच्या रक्तान शुद्ध निर्मळ जावन
तुजे मुखार आमी येता आनी तेंच रगत सगळ्या मनशाचे सोडवणे खातीर नव्यान तुका भेटयता. ह्या बलिदाना वरवीं एक दीस आमी समेस्त सर आमच्या भाव भयणी बरोबर मेंढराच्या श्वासना भोवती हातान ताळयो धरून ताची आनी तुजी ससनाक वाखणी करूंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक थेन बसोया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर खळी आमी तुका वाखानू फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूर्ण देखोरण या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वरथ्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तो आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलो आनीक तो मरणा पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सलताळपार निरंतरे गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 povitul pasul servis putu, sekali sumsar belah, tuja berbawa, tuja berbawa. Sergi tukacu, sergi tukacu, sergi tukacu, servis puraci navi, yetataka cuy 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 mu sergi tukacu, sergi tukacu, sergi tukacu. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरून सुसुबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच पुढे जेवण जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास.
नव्या आनी सस्नीक करराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत थंय वारोतलें. हें म्हज्या उगदासाक करात. Povertas God pagatuya. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jiva zala, Go Bhavata Sogu, Ami Pagata, Jesu novyani tulu. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराम आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मरे देवाची मे संगती, भगिवन जुजे तिचो पोती, भगिवन धम दुता आनी सरकाळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेसोथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सृजीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दुता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालम आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. माया मोगसो गुर्तू सावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती.
शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सच भागे सुम्याक तुझे भितर म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या तारकाम तुजो पूत जेजू चड राष्ट्रांचो उजवाड पृथ्वीच्या शिमा पर्यान तुजें थारण पावोवंक आनी समेस मनशांक ससनाचे जिवीत दिवंक आमचे मोदें आयलो. आमचे उदेशी हो उजवाड चड राष्ट्रांचेर फांको. जेजून जिखलेली सडवण आमच्या देशाच्या आनी पृथ्वीच्या शिमा पर्यान पावो आनी जें जिवीत गुटाच्या रुपान ह्या जेवणार आमकां मेळ्ळां तेंच आमकां आनी सर मनशांक सरकार महिमेन भोगूंक मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोमे आसू. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया.
सुम्या वेता तुका गीता तुझे नाव गाता माया मोगा नावची येता भुस्वार तुझो फाकय मुझे राता सुद्धा वाटे मेटा काढूक वेता सुम्या वेता तुका गीता तुझे नाव गाता माया मोगा नावची येता मुखार पुत्रा सोवे हांव फार बरी आशिर्वादी आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.